शेनवारा माऊस आणि धाबे गावांतल्यान सुमार 30 जाणांक जेवणांतल्यान वीख बाधा जाल्ल्यान वाळपय हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। व्हड संख्येन राती वाळपयच्या हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ही वीख बाधा खुबे खाल्ले उपरांत जाल्या असो अदमास आसा, कारण जेवणा उपरांतच वीख बाधा जाल्ली आनी सगळ्यांनीच जेवणाक खुबे खाल्लेले। आरडी एक्सको खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। कितें जालें हांगासर तुमचे मावशे गांवांतले हांगासर एडमीट जाले, कितें नक्कीच कितें जालें म्हणून? तांकां जेवल्या उपरांत वॉमिटींग जालें आनी संडासा जावपाक लागलो। ताका लागून तांकां हांगा वाळपय हाडल्या हॉस्पिटलांत, हेल्थ सेंटरान। म्हणटा पेशंट खूब वाडले। सगळ्यांक विचारल्यार सगळे सांगता जेवले आनी तेजे उपरांत इफेक्ट जालो। जेवणान कितें खाल्लें म्हणून विचारल्यार ते सांगता खुबे आयज खाल्लेले न्हू, कितलेय पेशंट पावले। सो डावट लागता की खुब्यांक लागूनच कितें तरी जालां, सो डावट लागता। ओके, हातून पयलीं अशें कितें जाल्लेलें थंयसर गांवांत? ना, तशें कांय जावना। सर, आयज मावशेचे तुमच्या लोकल्स 30-35 जाण एडमीट आहा, कितें जालें नक्कीच, कितें जालें? एक्चुअली कितें म्हणून सांगूं, आतां सकाळीं नुस्तेंवालो येयल्लो, ते तिसऱ्यो घेतले, विचित्र जाल्ली तिसऱ्यो दिया म्हटल्यार विचित्र आसले तिसऱ्यो त्यो, म्हणजे व्हडल्यो आसले एकदम, आनी सगळ्यांनी घेतले त्यो बऱ्यो आहा व्हडल्यो म्हणून। आनी जेन्ना दनपारां तेंचे लंच टायमार तेंचे न्हू, लंच टायम जावन रोखडेच हांगा 10 मिनटां 20 मिनटांनी प्रॉब्लेम जालो लोकांचे ऑटोमॅटीक। ओके, तेन्ना लायन लागली आतां कितले जाण टोटल एडमीट आसा हांगासर? कांयच म्हणटा 20 वयर पावले। 20च्या वयर पावले। ओके, हाच्यान पयलीं अशें कितें जाल्लेलें तुमचें? अशें कितें जावना उदकाचें हांव म्हणूंक शकना, फक्त तिसऱ्या खातीर म्हणटा हांव, तिसऱ्या खातीर कोणी जावंक ना न्हू, त्या कितेंच जावना न्हू। ओके, जे कोणी घरांनी घेतले तितके जाण तितक्यांकूच जाला, उदकाचे प्रॉब्लेम न्ही ते।